उमा उमा कसं आलोचनेर पडल्या गो हांव तावळ येवन राबले तुका मनाक वचन वे तू तावळी आयल्या वे हांव मनक वर न्ही गो यो बैस कसो गो ते म्हणटा आलोचन कसो ते काय ना गो रमा फुडले सानपणीची पुरो उडगास कोण बशिली ते सनपणे उडगसच पळय बारी चंद गो त्या म्हणटाच कसं न्ही सूख संपत ना जाल्यार री कुशीरच तशिली आमी वय गो त्या वय गो रमा घर बर चेडू जॉयंट फॅमिली जल्ल्यारी खुशये जीवन गो ए उमा आशील वांटून खाऊचे कसं न्ही लढाई पुडाई ना आनी पळय मालगड्या घालायला ड्रेस ताका सांज जाले कुळे धाकल्याक तेंचे ड्रेस घालचे कसं न्ही एक उणे पण म्हूण दिसना आशिल पळय ते जाणा वय गो आत्त कसले उण्या पडना गो खाण जेवण जाय जल तितलेच हांव घाल्ली तितली घालयत कसं न्ही कांय उणी ना जाल्यार येत कसं न्ही नाक कशें गो ते आतां म्हणटा पळय गादेस पळय दांत आसतना कडलं आसतना दांत ना म्हणटा पळय तशी जाला आतां खंयचे उणे पडना गो जाल्यार चेडू आसा वे घरांत तूं चेडू पुरा कामा वयर परगांवां आसा ती प्रायेश पुरा घरांत तूं गांवांत आसता ती आनी खावचें आसवे जाय तितलें खावचें आसवय डॉक्टर गोड खावं नाका तीख खावं नाका मीठ खावं नाका म्हणून एक सांगता ती खावची कसन सांग वय गो रमा फूड एक परब म्हळ्यार कसो संभ्रम आशिल्लो गो तसवे राखून बसतशिलींचे आमी पुरा फुडें जेवणाक गोडशें खावचें म्हणून आतां गोडशें सोडी डब्या लोडल्यार ते खातल्या गती नात तें नाका आमकां आनी परब पुरो निमूच गो वाठाराच्यान येता कशी परब गम्मत म्हणून तें आशिल्लें न्हय म्हणचें आमी वर्स येता कसो गम्मत म्हणचें फुडें गम्मत खंय गो रमा कसो न्ही ना काल ये तस्मै नमः म्हणटा पळय तशी आमी जीवन कशी आहेत की तशी स्वीकार करका गो तशी जेवका अशी जेवका म्हणून सांगू जायनात वय गो रमा कालचक्र गुंत असता अशी असता तशी असता म्हणून सांगू जायना पळय आज एक तसले इन्सिडेंट जाल्ली गो खसून गेलो गो तसले हांव चमकून येत तशिल की व्हडले कार येवन मागीर लागीं राबली गो वाका येतना नी भांगरांनी घाल घेवन येऊ नका कितली जागृत केल्यार पावनात अशी नाही गो उमा पळय कार राबले कुडले तांनी एड्रेस निमगिताक एड्रेस निमगूच नेवानारेस पळय विभूत काण उडयताक उड्डयल कुडल्यास पळय तूं तांनी सांगला म्हण काय कतकय पुरा गळ्याचे मोबाईल पर्स पुरा काण दितकय जागृत कर मारय दी तश नाही गो उमा ती राबयलेली कोण गो तसवे आमगे ते काम येतली जानकी म्हणून ती कार तुकून देवली आमा गुडता सिक्किता म्हणून कन्नडार निमगेली ती म्हाका ती पळय आमगे ते काम येतली 4 चेडू आशिल्ली तिका चेलयां पुरा फाडीक कोन्न दिल के आतां चाललो लाय कामार के आमगे ते काम येतना पाप कस कश्टार आशिल्ली गो तसवे बामूण पिवडो सन्न चेडू पुरा घरा काम कोरून टी व्ही पळोवचे पुरो आमगे ते येतली चेडवांक घेवन आतां तिगेले वैभव पळयले कुशी जात गो ताका म्हणचे तोग गशील चक्रस पळय वयर येता म्हणून आतां ती सुकारच चाल्लय देव नायलो पांय धरले एल्ली बिडबेकांटी हेळी म्हणालो हांव म्हणलें ना हांव वॉका वच्चें म्हणलें वय गो ताका म्हणचे कालचक्रस पळय चक्र एक वेळा वयर वता एक वेळा तोग घेता येंच पळोवन विसरका तूं सांगिल आशिल्लें पळय कितली चांग पळय ती कश्टारी तूं केलेलो उपकार तिणे विसरनी पळय तोग्गू देवन येवन पोत जेवो ती जेवो कितली चंद करून उरलोन तुगेले पांय समीत धरली पळय कश्टाची विसरनी पळय केन्नायच पळय कश्ट येतना मनशाक येत गो तेदनच पळय आनीक वेळा त्यांनी होड जेतना ते विसरूनच कळवे कितली चंद करून आयली पळ तुगे लागी तुका कितली मोग केली पळ तांनी वय न वय ताका म्हणचे कष्ट येतना कष्ट सूख येतना सूख येता दोन्ही आस पळय एकल्याक होरका गो कष्टय सुखय वय गो उमा ती जानकेस पळय कष्टा जीवन विसरनी म्हणून आतां सूख येयला म्हणून मात त्यार अडचणी गो तिका दोन्ही एकल्याकच
देवान दिलेलं कष्ट सुख आम्ही एकल्याक स्वीकार केल्यारच पळय देव हात धरता. जाऊ येत गो तुगेल कामाची केला वाच गो अल्प ऐश्वर्य येयल्यारच पळय दोळ्या पर येयला म्हणटा पळय तशी. वै गोमा मनुष्याक ದುಡ್ಡು येता वत्ता कळवा खंय एक मेळटाना चांग दोन उतर हांसू असल्यारच पळय तेंची होड मागीर वरची कसं न्ही चांग आनी वायट मात्र. तू करेक्ट गो सांगिले. बचा हांव एक हुन मसाला टी करता हुन हुन पिवया केन्नाय राबना वेळ जेलो म्हणून धांवची तुवें आज बचा. हां जायत गो आज हांव तुगेलो मसाला टी पिवन वच्चें टायम आस म्हाका आणकी मात्र आनी एक 15 मिनटान भायर सरता इथं. वचा टी कर तू पिवी.